चोरांक दीस रात कसलोच दरबान ना. मंगळारा सकाळी 9:30 ते 11:30 मदीं मडगांवां माडेलात फ्लॅट फोडून साफ केलो. Cash 30,000, 20,000, sorry, and gold. There were two gold chains, one Tanish gold bangle, thick one, two pairs of new Tanish earrings, and old gold, one thick ring of my husband, and my children when they were small, little bangles, those sort of items, gold items, gift items. All this would be about 10 lakhs. And cash? Cash is 20,000. Time from which time to At which time? 9 o'clock, we left the house, Yeah. and me and my son, we left for work. And my son returned around between 11 and 11:30 when he found the. So this was a daylight robbery. It was a daylight robbery. It was between the time we left and my son's return around 11:30. हो फ्लॅट फोडटा थंय आसा. चोर शेजारच्या बिल्डिंगेतूय पावलो, मात हात मारूंक पावलो ना. लोकांचो आवाज आयकून खंय दार फोडटालो ते अर्ध्यारूच सोडून फुज्ज्यो. फ्लॅटवालो मारियो रॉड्रिक्स सांगता. चोरी जाली एट अबाउट 10:30 सुमार 10:30 बिटवीन 9:30 to 10:30. सो आमी सगळे अशें करून बसून सगळे भुरगे उलयताय म्हणजे हांवूय बाजरां आहलोलो. बाय 1:20 1:30 हांव येयलो जाल्यार घरा कडेन आमगेलें दार ओपन म्हणजे इतलें गॅप ओपन आसा आनी दिसपी जा. हांव सारको सरप्रायज जालो. अरे हें कितें भावागे बायलेन म्हाका म्हणलें मारी तुमी चोवन गेले म्हणून पावले. सो हांव सरप्रायज जावन सारको दार ओपन करून चोयल्यार दिसपीस तेसो दारा लायलोलो. सो हांव नेरोज आसा दिसपीस कळ्ळें दार उगड म्हाका चोलो तो चोर भितू आहा म्हूण. सो हांवें गेट दार उगडलें आनी भितू चोवपाक गेल्यार आमगे तें दार उगडून तांकां जालें ना. सो मुगे भावागे बायलेगे आवाज येयन ते धांवलो. सो मुगे भावागे बायलेन चोयलें तांकां हुंयच्यान धांवता तेणें मारी तुमी चोवन गेले. सो आम तेंच फाटल्यान हांव मुगे भाव तेच फाटल्यान गेले आमी मेळो ना तो. एकलो मनीस आलो म्हणजे एकलो ब्लॅक पॅन्ट ब्लॅक टी शर्ट आनी फाटल्यान एक बॅग आहा तेच्या फाटल्यान अशें. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.